जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आम्ही सर्व तुझ्या सुंदर तुझ्या पवित्र सुंदर मुखार आम्ही आज सरपडो नमान करता प्रणिपात करता वरदान करता आमचे जीवित परत तुझ्या पवित्र सुंदर मुखार मिळवून देता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगळ बाबा आणि बहिणी आज आम्ही समेस्त सांता भक्तांचो दीस परब आचरण करता आणि वो दीस निजाकी आमकां वर्तो दीस जावन आसा कित्याक सोम्याक आमी आराधन करूंक आयल्या आणि सांता भक्तांचो सोमो भक्तांचो एकठार निरंतरी देवाची स्तुती करता सरगराजांत आतां आमी हांगासर बावडतान देवाची स्तुती करता पूण त्या भक्तांच्या एकठारांत बावडतान न्हय बगार देवाक रूप पळोवन देवाच्या सांगातांत
ताची स्तुती करची. जे कितें आमी बरवसतांव भावार्थ धरतांव तें रूप आमी भोगचें. देखून आज त्या जैतेवंत पवित्र सभेचो म्हणजे जैतेवंत जाल्ल्या जेजूच्या वाटांनी चलून त्या जैताच्या शिखराक चडल्ल्या आमच्या भावार्थाचे हिरो, या भावार्थाचे देखीवंत व्यक्ती तांचो आमी उडास करता. मात्र न्ही, तांचें जिवीत आमी आमचें करता. आमकां हें प्रेरण जावन आसा. देखून आज हांगासर स्तुती करता आसतना आमी जाणा जायचंय तो सर्गेचो जो मनीस आमचे मदें आसा, आमचे सांगाता त्या जेजू क्रिस्ताक, आमच्या सडवंदराक, आमच्या सर्गी बापाक, पवित्र आत्म्याक आराधन करूंक सर्गीचो जोमो आमचे भोवनी आसा. न्ही केवल आमी मात्र बगर खंयसर आराधन चलता जेजूचें, खंयसर येवकरिस्ताचें भेटोवणी ह्या संभ्रम चलता, खंयसर सक्रामेंत आचरण करता. आमी जाणा जायचे सर्गीचो जोमो आमचे मदें आसा. तो जैतेवंत पवित्र सभेचो तो जोमो सांत भोग आमकां आदार दितात, आमचे पासून मागतात. देखून आज तांच्या मजतीन आमी निरंतरी देवाची स्तुती करचें तें वर्तें भाग आमकां फावो जाला आसता. आमकांच आमी आयतें करया. एक घडीभर आमी जेजू मुखार आसा, आमकांच आमी खाली करया. संपूर्ण रितीन जें कितें आमच्या मोतींत वचें आसा, बेजाराय, खंत, हुस्को, निराशा आसा, जें कितें आमकां दोसता, जें कितें आमकां बेजाराय हाडटा, जें कितें आमकां आमच्या जिवितांत जडायचें जालां, हें सगळें आतां सोम्याच्या पांय तळा भेटून दिवया. कित्याक ताणें सुमळां कश्ट केल्यान येया, वजन ववयतल्यान येया, आनी हांव तुमकां विशेव दितां, हांव तुमकां सुडका दितां, हांव तुमकां बोळ दितां, हांव तुमचे सांगात आसा. असल्या आमच्या सोम्याची उतरां खरीं जातात केन्ना आमी आमचें वचें ताच्या हातीन दिता. संपूर्ण रितीन आमी ताका भेटोवन दिवया. आमच्या काळजाची, मोतीची बेजाराय, दूख, खंत, हुस्को, योजना आनी आमचें सकड वचें ताच्या पांया तळा आमी दवरया. काळजाच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमकां आमी सोम्याच्या पवित्र सद्रेक समर्पण करून काव्यांगीत येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, दोनिया येया आराधन करया, येया आराधन करया, येया आराधन करया, येया आराधन करया, दोनिया येया स्तुती करया ख्रिस्त्रायाक, येया स्तुती करया, येया स्तुती करया, येया स्तुती करया, ख्रिस्त्रायाक.
Alleluia गाऊया सोम्या Alleluia गाऊया Alleluia गाऊया Alleluia गाऊया सोम्या Hallelujah, 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 Jesu. या पवित्र घडये जेसो तुझे दैविक स्पर्शन आमकां मोर जेसो आमचे तोंड आमचे काळीज आमचे मोत या घडये तूं उगाड तुका अर्सूंक आनी आमचे जिवीत परत तुझ्या पवित्र सत्रे मुखार ते पेटोवंक आमकां फावो कर हालेलुया जेसू वगळाप तुका सोम्या जेसू हालेलुया 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 अर्कां जेसू थँक यू जीसस आमी आमकां कितेंय कोणा आतां मेळचे जाल्यार आमी कितें करता तांकां पुगारता इल्लें वयर दवरता थोड्यांक वयर दवरले इतल्यांक बारीक खुशी न्ही गी हय वयर दवरल्यार विसारलें मेळटा म्हणून एक आसा थोड्यांचें चिंता देखून पुगारचें तशें आमी जेजूक हांगासर वयर दवरचो गी पुगारन कमोन म्हाका इल्लें कांय इल्लें मेळोवंक आसा देखून तुका नमन आराधन वंदन हालेलुया जेजू म्हणचें गी ताका पुगारच्या इराद्यान वा ताका पुगारिनातल्यार आराधन करनातल्यार ताका बेजार जाता गी वा सक्कडी येतात पळया कालें आसा पूण शेतांत रियेका मंगळार हांगासर आराधन जाता देखून कालें आसा कशें आसा पळया म्हणून आयल्या गी हांगासर मोगाचें न्हू आराधन म्हळ्यार पयलें सावन आमी देवाचें अजारपण वळखुवचें देव आमचो रचणार आमचो मोग करचो आमचो बाप ह्या खातीर आमी ताचे सरशी येता थोडे फावटी घरा मस्त काम आसा ह्या पिडेस्त आसात तांचें जतन करचें पडटा घरा आसल्यार देखून हांव कालें करता एक स्त्री आसा घरा पिडेस्त सासूमाय आसा तिका पळयचें न्ही गे देखून हप्त्यांत 7 दीस रेतिरो नोवेना रेतिरो म्हणून भायर वेता हांगा सासूमायक पळोवची गत ना अशें जाता त्या खातीर आमी आराधनाक येवचें न्ही बगार आमी देवाच्या मोगान येवचें आनी ताचें आराधन करता आसतना ताची स्तुती करता आसतना कितें जाता देव वयर येता गे खमोन आमी देवाक आराधन केल्लें देव वयर 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 सरता गे या आराधन करना जाल्यार पडटा गे सकला तें आमी मात्र पडचें काय इल्लेशें दुडसोल्या बडा डब्ब करून सकला पडचें पुगारल्यार बेलून पळय वयर येता वयर वयचें तो आमचो गूण पूण देवाक आमचें आराधन गरज ना पूण आराधन केल्ल्या वरवीं ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा वी पार्टिसिपेट इन हिज ग्लोरी ताच्या मोगांत आमकां तो अनुभव मेळटा ताचें बोगसाणें आमकां मेळटा ताच्या जिवितांत आमी वांटेली जावचें जावन आसा नीज आराधन देखून न्ही केवळ तोंड्या उतराची स्तुती बगार हांवें सांगचें हांव तयार आसा जशें मोरये मायेन स्तुती गायन गायलें स्तुती केली देवाची आनी ती स्तुती केली न्ही केवळ बरी खबर येता आसतना सिमांव प्रावादी लागीं वचून थंयसर दुखाची खबर मेळटा न्ही तिचें स्तुती गायन आसलें जेजूच्या त्या कुर्साच्या वाटेन पॉयंट करतना तिचें स्तुती गायन आसलें त्या कुर्सा मळी रावोन दैरादीक स्त्री जावन रावोन नीट रावोन
जेजूच्या खुर्साक दिश्ट घालता आसतना आपलो पूत वळवळटा आसतना दिश्ट घालता आसतना थंयसरी तिचें स्तुती गायन आसलें. कित्याक तिणें देवाक येस म्हणलें, तिणें जायत म्हणलें आनी तिणें फाटीं पळय नासतना खऱ्या काळजान देवाची स्तुती केली. म्हणजे देवाची सेवा तिणें केली, विधेयती जाली देवाक, देवाची तत्वां तिणें पाळलीं, जेजूचें जिवीत तिणें आपणाचें केलें आनी अशें तिची स्तुती देवाक मानवली. देखून देवान तिका वर्ती केली. नीज आराधन आमी देवाच्या जिवितांत वांटेली जावचें. जावंक पुरो आज म्हजे लागीं राग आसा, हांव देवाक तो भेटयतां आनी ताच्या मोगांत हांव वांटेली जातां. जावंक पुरो म्हजे लागीं दूख आसा, तें हांव हांगासर भेटयतां तें दूख, कित्याक ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाता. तोय गायेला आनी ताचे गाय पळयत आसतना आमचे काळजाचे गायी गूण जातात. जावंक पुरो आमकां मस्त बेजाराय आसा, निराशपण आसा, आमी हांगासर भेटयत आसतना ताच्या बरवशान ताच्या संतोशांत आमी वांटेली जाता. देखून जेजूच्या जिवितांत वांटेली जावचें खरें आराधन. तर हांगासर उबे रावया आनी संतोशान ताची स्तुती करया. देवा स्तुती सुवेना म्हळ्यार गितां मुखांतर व्हडा संतोशान आमी देवाची स्तुती करया. स्तुति सुवेना देवा जपी सुवेना, देवा स्तुति सुवेना, देवा जपी सुवेना. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸುವೇ
और एकल्या त्या घडये तुझ्या पवित्र मोगान पोचेसो तुझ्या पवित्रताना पोचेसो और एकल्या की या घडी तुझी स्वस्ती मेळो दे हांगासर तुका उलो मारता आसतना सोम्या तुझ्या दैवीक कृपेची सकत आमच्या शिराने वाळोवन दी तुझ्या पवित्रतान आमकां आपोड जेसू या घडी हर एकल्याक आमकां आपोड आणि आम्ही तुझे थंय संपूर्ण रितीन आमची बेटवडी करच्याक आमकां आमची काळजां म्हण आपोड जेसू आमच्या काळजांत असले घाई तूं गूण कर जेसू आमच्या मोतींत असले बेसराय कंत हुस्को निराशा तुझ्या उजवाडांत ती पयस सरून जेसू ह्या घडी आमी सुमेस्त तुझ्या जिवांत आनी जिवितांत परत बगीदार जावच्याक आमच्या जिवितांत असले सकड उणेपण ताचे जैतुरंग आमकां बोळदी जेसू आपोड जेसू आमकां आपोड जेसू तुज्या स्पर्शान दैवीक स्पर्शान ह्या घडी आमकां बर जेसू हालेलुया जेसू प्रेज यू जीसस हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू देव सदांच तसो आधार दिता आमी पळयता आब्रामाक देवान आपयलें पूण खंय कित्या उद्देशाक खंयचेच ताका कळीत ना पूण ताचे लागीं कितें आसलें देवाचेर पातयेनी एकच देवाचेर पातयेनी आसली आनी तो भायर सरलो मोइजेक देवान आपयलें मोइजे म्हणालो हांवें गी इजिप्ताक वेचें वय म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां वच म्हज्या नांवान वच तांकां सुडका दी तेन्ना मोइजे म्हणालो हें म्हजे वरवीं जावचें काम न्ही म्हाका जायना हें पूण देव ताका बरोवसो दिता आनी म्हणटा भिये नाका हांव तुजे सांगात आसां आय एम देर विथ यू तुजे सांगात हांव आसां देवान जळत्या पोल्या रुपार थंयसर तो देवाचें दर्शन देखता आनी ह्या वेळार ताका सांगता तुजो वांडो काड तुजो वांडो काड आनी दिमी मोड आनी आराधन कर कित्याक ही सुवात पवित्र आनी तो जावन आसा गुर्तू आमी आमचें व्यक्तित्व सोडिसय देवाचें व्यक्तित्व आमी घेसय आमची वाट सोडिसय आमी वाटेक वांडो घालता भद्रते खातीर हांगासर देव मोइजेक म्हणटा तुजी वाट सोड म्हजी वाट तूं धर आनी म्हज्या वाटेन तूं वेशी जाल्यार तूं जैते वन जातलो आनी मोइजे देवाचेर पात येवन तो वेता आमी पळयता मोरी माय हें घडचें कशें म्हजे वरवीं जावचें ना हांव आजून ओंकार आनी म्हजींच म्हणलें म्हाका स्वप्नां आसात म्हजेच म्हणलें कुटुंब आसा लोक आसा आनी हें म्हजे वरवीं जावचें ना पूण देव तिका सांगता भिये नाका हांव आसां सर्वेस्पोर देव तुजेर दया दाखयता परमोन्नतेची सकत तुजेर सावळी घालता भिये नाका आनी ती म्हणटा आपले तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं आपोस्तलांक जेजू मेळ्ळो जेजूचो अणभव जाता वरेग तांकां भें आसलें भिरांत आसली कावजेली आसली लिपण बसुल्ले पूण केन्ना जिवंत क्रिस्त तांकां मेळ्ळो आनी पवित्रत्म तांचेर आयलो तेन्ना ते धैर्यान भरले जेजू खातीर ते राजांच्यो आनी जनांगाच्यो गडी उतरोन लिपण आसले ते भायर आयले आनी भायर येवन जेजूच्या मिसांवा खातीर आपलो जीव सयत तांणी त्याग केलो आमी पळयता गेले ते आयतर आमी पळयलें जाकेवाचें आपोवणें जाकेव
ताका समाधान नातलें एका रितीन पण भोगताले अस्कत काय भोगताली भितरल्यान व्हडलो ग्रेस्त मनीस तो व्हडलो एका जिल्लेचो मुखेली तो सुंक वसूल करच्यान पूण एका रितीन पण ताका भोगतालें ताका जेजूक पळयचें म्हणून आशा जाली पूण ताका ताची म्हणली अस्कत काय आसली तरी तो जेजूक पळोवची आशा सोडिना वयर वचून रुमडीच्या रुखार सोडता आनी ह्या वेळार ताणें चिंतलें कोणीय ताका पळयनात पूण ताका कळीत नासलें जेजू ताका सोदून आसलो म्हणून आनी जेजून केदाळा ताका आपयलो आनी जेजूक ताणें स्वागत केलो एका रितीन तो नवो व्यक्ती जालो आनी म्हणालो सम्या आज म्हज्या घरा आयलाय आज म्हजें पाताक हांव वळखता पातकाच्या बॉक्सांनी मागता पातकाचें प्राजीत करता म्हणून ताणें कोणाक लुकसाण केलां पळय 4 वांट्यांनी पाटें दिलें 4 वांट्यांनी तो बदल्लो नवो व्यक्ती जालो समार्याची स्त्री पवित्र पुस्तकांत आमी असली मस्त नांवां पळयता एका रितीन तिरस्कार भोगिल्ली स्त्री कांय जिवितांत भरोसो नासली सगळ्यांत पयस एका रितीन तिरस्काराक वळख जाल्ली स्त्री आनी असली स्त्री जेजूक मेळटा आसतना तिचें जिवीत नवें जाता धैर्याचें जाता संतोशाचें जाता तृप्तेचें जाता आनी आमी पळयता जायतीं पातक्यांची नांवां पवित्र पुस्तकांत एका रितीन पळोवंक गेल्यार पवित्र पुस्तक वाचता आसतना मस्त पातक्यांची नांवां तो एक पातक्यांचो बूक म्हणून आमकां भोगता तो एक पातक्यांचो बूक पूण तो पवित्र कित्याक तातूंत देवाचें आनी मनशाचें मिलान जालां देव आनी मनीस एक जाला देवान मनशाचे पातकां भोगशिल्यांत जे कोण पाताक वळखून देवा थंय आयला पळय ताचें जिवीत पवित्र जालां नवें जालां देखून तो पुस्तक पवित्र पुस्तक देवाचें पवित्रपण ताच्या पवित्रपणा मुखार मनशाचें पातकी जिवीत रावना आमच्या पातका वरवीं चड ताची काकुळटांनी ताचे बक्षाणे आमच्या उणेपणा वरवीं चड ताची पवित्रताय आनी बोळ देखून ताचे थंय आयिल्लो हर एकलो नवो व्यक्ती जाता बदलता धैर्यान भरता एक नवें डायरेक्शन आपल्या जिवितांत खाण घेता तर आमी क्रिस्ताक मेळसय ती आशा आसल्यार पावना आमी जेजूक सोदिसय जेजूक आमी मेळसय क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार देवाक मेळचें जिवीत जर आमच्या क्रिस्ती जिवितांत देवाचो अनुभव आमकां जावना देवाक आमी मेळोवना ताचें तितलें आमकां लॉस दुसरें ना कित्याक क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार देवाक मेळिल्लें जिवीत कित्याक आमच्या काळजाचेर पवित्र स्नाना वेळार मोर घाल्या आमी देवाची देवाक भेटयलेलीं देवाची मनशां देखून आमी देवाक मेळचें म्हळ्यार हांगासर एका रितीन देवाचें प्रतिरूप आमी जावचें ताच्या धैर्यान आमी भरचें ताच्या पवित्रपणान भरचें एंत सांता भक्तांनी केल्लें तांणी तांच्यो वाणो काडल्यो म्हणजे तांची वाट सोडली जेजूच्यो वाणो घाल्यो जेजूची मुस्तायकी घाली जेजूचें व्यक्तित्व तें नेसलें आनी अशें जेजू बरी जावंक तांकां जालें तर मोगाच्यो न्हू आमी हांगासर जेजूक मेळोवंक आयल्या आमी केदें व्हडलें पोतें हाडलां पळय तितलें देव आमच्या पोत्यांनी भरता जर पोत्यांनी येदोळसो भरलां जाल्यार तें खाली करीचें आमी मार्केटी घेता आसतना खाली पोतें वेल्यार मात्र कांयल्लें भरून हाडयेत आमी वेतानाच भरना आसा मागीर घालूंक जागो ना जाल्यार खंय तान हाडचें देखून मोगाच्यो न्हू हांगासर आमकांच आमी खाली करीसय देवाक आमी स्विकार करीचे जाल्यार आमचें जिवीत आमी सोडिसय एका रितीन आमकांच आमी मरसय जेजू थंय आमी पुनर्जिवन जायसय ह्या खातीर आमकां देवान आज आपयलां
एक आपोवणी दिला ताच्या संगातांत तो आमच्या संगात आसा, तो आमकां धैर्य दिता, तो आमकां आदार दिता आनी आमच्या जिवेत तो उंचायेक पावयता म्हणलें एक दृढ बुरवोसो तो आमकां हांगासर दिता. तर ताचे मुखार आमी सरपडून आराधन करी. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता येसू म्या. आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व मान फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व वगळा फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व स्तुती फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व पवित्रपणान भरलेल्या जेजू सर्व भाग्यवंतपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व गौरव फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व दैविकपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व महिमेन भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सर्व नमस्कार फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या. सोम्याक आराधन करया. गव्यां गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. वंदन करू जीवन आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवन आमचे समर्पिता. Jesu Krista, tu सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू जीवन समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवन आमचे समर्पिता. ये पवित्रज्ञा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू जीवन आमचे समर्पिता. वंदन करू जीवन आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Harga Jesu, hallelujah Jesu. Thank you Jesus, thank you Jesus. इकडी बोर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. खंयसर आमी आमकांच वळखून घेता देवा मुखार देव आमचे थंय ताचें काम आराम करता. देव आमच्या स्वातंत्र्याक आड वचना. आमी पाताक वळखुचें म्हळ्यार आमी देवा लागीं आनी एक उतरान सांगचें, देवा तुका म्हज्या जिविताचेर अधिकार आसा. तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक बागील उक्तें आसा. जेजू केदाळे फाटल्या बागल्यांतल्यान येना, मुखल्या बागल्यांतल्यान सीदा नीट वाटेन मात्र येवचें. जेजून म्हजी पातकां लिपोवन दवरल्यार थंयसर जेजूक येवंक साधना. आनी पातकां म्हळ्यार आमी फाटली गेट उक्ते करची, मुखली गेट बंद करची. तशें म्हळ्यार फाटल्यान येवचें. जेजून म्हळां सोर आनी लुडखार कोण येता? देवसार आमच्या जिवितांत येवन तो ताचें काम करता. पाताक वळखुचें म्हळ्यार हेर जिविताच्यो वाटो बंद करच्यो आनी जेजूची गेट मात्र उक्ते दवरची. तांतल्यान सोर लुडकार येना, सीदा वाटेन येना. सीदा वाटेन येवचें जेजून मात्र. देखून मोगाचें न्हू, केन्ना आमचें उणेंपण आमी वळखता. देव आमकां कुमकेक धांवन येता. आमी जाणा कोणी एकलो उदकाक पडल्यार बाचाव करतलो, तक्षण उडोना. तक्षण उडल्यार काय जाता, तो उदकान पडलो उपयोग कळनासतना ताका वचून आरोन धरता. आरोन धरतना दोगी सकला येता. पूण बाचाव करतलो केदाळ उडता. ताचे प्रयत्न करन, वयर येवंक प्रयत्न करन, हात पाय सोडता म्हणटाना वचून उडोवन ताका वयर काडटा. जर आमच्या जिवितांत भावार्थाची उडी आमी मारता आसतना देव आमकां धांवून येवन धरता. देखून आमची अस्खतकायी एक शिराप न्हय मोगाचो न्हू, देवाच्या क्रोधाचो वांटो न्ही, देवाच्या मोगाचो वांटो. ह्या मुखांत्र देवाक आमच्या जिवितांत वावरूंक घेवंक अवकाश. आमचें उणेंपण, आमची अस्खतकाय ह्या मुखांत्र देव आमकां बलिश्ट करता. तो आमच्या अस्खतकायेन वावुरता. पूण आमी ताका वावरूंक अवकाश करून दिवंक जाय. तर आज हांगासर आमचें उणेंपण देवा मुखार वळखून घेवया. खंयसर आमी बदलूंची गरज आसा, नवें जावची गरज आसा. खंयसर जेजून म्हाका आपडची गरज आसा. खंयसर हांवें राग, द्वेश, फारीकपण, मोसर, हगे ह्या बंदडेंतावन भायर येवची गरज आसा. जेजूक सांगया, खंयसर जेजू आसा थंयसर वायटाक जागोच ना. कित्याक जेजू सर्व बरो आनी बरें मात्र करता, वायट करिना. देखून जेजू आसले कडेन उजवाड आसा, जेजू आसले कडेन मोग आसा, जेजू आसले कडेन बोगसाणें आसा. तर त्या जेजूक आमच्या काळजाचो एक राय कशें आमी स्विकार करया. एक घडी भर आमच्या काळजांतले उणेंपण सोम्या ते काड आनी तुज्या आजारपणांत ते भरती कर म्हणून आमी मागया. खंयसर आमी सोम्याक दुखयलां, ताच्या दोळ्या मुखार वायट आसलें आमी केलां, आमी वळखून घेवया. जर म्हाका थाप येता, ह्या काळजाची पिडा आसा, हांव ना म्हणून घराच बसून जाल्यार धाकटेर चडशी वचना, म्हाका ना, म्हाका कांय पिडा ना म्हणून घराच बसून जाल्यार पिडा जोर जावन पिड्यान मरता.
पुढं वळखून वय म्हाका पिडा आसा म्हाका दूख आसा धाकटेरा लागीं वचोचें म्हणून गेल्यार मात्र धाकटेर कांय तरी वखद दिवन सारकें करूंक शकता. आमचो वयस जेजू आमचें फातकी जिवीत वळखून ताचे थंय गेल्यार तो आमचे थंय बदलावन हाडूंक शकता. तर ह्या घडये आमी आमचें उणेपण ताच्या मुखार सांगून आमच्या पातकांची दूख धरया. जेजू आमची काकुळट कर. जेजू आमची काकूत कर. जेजू तुझ्या दोळ्या मुखार वायट हांवें केल्ले खातीर जेजू आमची काकूत कर. तुझ्या उपादेशा प्रमाणे जियेनातले खातीर जेजू आमची काकूत कर. आमच्या उतरांनी आमी वायट उलयल्ले पसत जेजू आमची काकूत कर. आमच्या करण्यांनी जे तुझ्या दोळ्या मुखार वायट असले आमी आदरले पसत जेजू आमची काकूत कर. आमच्या चिन्नान बरें योचन बरें चिंताप आमी धरच्या बदलाक वायट चिंतले पसत जेजू आमची काकूत कर. बरें करूंक आमकां मस्तो अवकाश मेळ्ळे आमी वगडायल्ल्या पसत जेजू आमची काकूत कर. तुझे उतर वाचिनासतना आमी केवल भायल्यान मात्र क्रिस्तांव देखीचे क्रिस्तांव जाल्ल्या पसत जेजू आमची काकूत कर. तुका आमी खऱ्या काळजान आराधन करिनातले पसत जेजू आमची काकूत कर. तुवें आमकां जायते बरेंपण बेसांव दिल्यारी आमी ते वळखणातल्या पसत जेजू आमची काकूत कर. आमच्या काळजाच्या गुंडायेन तुका जागो दिवच्या बदलाक देवसराक इडे करून दिल्ल्या पसत जेजू आमची काकूत कर. पातकाच्या आणि सरितेच्या वायट वंदवण्यांत जियेल्ल्या पसत जेजू आमची काकूत कर. मागण्याक आणि प्राजताक आळसाय केल्ले खातीर जेजू आमची काकूत कर. उबे रावया. पवित्र आत्मेचो अभिषेक आमी जोडया. परत देवाच्या कृपेन आमी भरच्याक देव आमकां ताच्या आत्म्याचो अभिषेक आतां दिता. आमी खऱ्या काळजान आमचे उणेपण देवा ते वळखून ताच्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी जोडया. युकर पवित्र तुका आमची मोदे तुझे सत्ते नामका रावतो आमची सोवे. युकर पवित्र तुका आमची मोदे तुझे सत्ते नामका तू रावतो आमची सोवे. तुमची विद्युचे बुद्ध सुखानाची बुजवंदार आणि बुद्धीना सगळे तुझं तुझी विद्युचे बुद्ध सुखानातली बुजवंदार आणि बुद्धीना सगळे तुझं स्वागत पवित्र तुका आमची काळजा नितळ करतो आमकां पापाक भोगून
ये पवित्र मैं सत्य करके हालेलुया 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 वो पवित्र जिसो या घडीये तुझ्या पवित्र हाताने हर एकल्याकी तुझे पवित्र आहे आणि तुझं संतोष बघो फावो कर आपोड जिसो हर एकल्याकी या घडी आपोड हर एकल्याची काळ सामना तुझे ते पडून घे तुझ्या पवित्रपणान बोर जिसो सर तुझे बंधन आत्मिक आणि कुडीचे बंधन तू सुटय आणि या घडी तुझे आत्मिक सुटका आमकां मेळो तुझे बळ आमकां मेळो तुझे पवित्रपण आणि तुझो मोग आमच्या शिरांनी वाळो तुझे पवित्र रगत या घडये आम्हा समेस्ताचेर पडोन आमकां सर्व रितीच्या उणेपणांतले अचकतकांतले पिड्यांतले दुखांतले निराशेंतले आमकां सुटका दी जेसो हालेलुया जेसो हालेलुया 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 आमची मागणी या घडये जेजूच्या हाती आमी दिवया कसली गरज आमकां आसा सगळें आमी जेजू लागीं सांगया एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक सांडीत तरी हांव तुका सांडिना बापा लागीं मागतल्या कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत देखून तुमी मागा म्हणा जेजून आमकां खरेंच मागण्याचे व्यक्ती कर जेजू आनी सदांच तुज्या संबंधांत जिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागया आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया आमी समेस्त हांगासर तुज्या पांया तळ आयले हांव जेजू हरी एकल्यांक आमकां तुजी शांती आनी संतोष आमच्या काळजांत दी म्हूण मागता हांव आमची मागणी तूं मानून घे जेजू आनी मागण्याक फावो तो प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव विविध कश्टांत आनी दुखांत आसल्या आम्हा समेस्तांक तुजी सुडका आनी सडवण बगूंक फावो कर म्हूण मागता हांव विविध रितीच्या कश्टांतले नश्टांतले आमकां सुटय म्हूण मागता हांव सबार्थ्यां सावन आसली आमची कुडीची मोतीची पिडा काडन आमकां गूण कर म्हूण मागता हांव आमच्या हात पांयांक बरी घटाय दी म्हूण मागता हांव आमी थाळण्याचे जैत व्हरूंक आमकां बळ आनी तुजी सकत दी म्हूण मागता हांव आमी मागण्यांत सदांच उर्बेवून जावंक तुजो स्पिरीट आमकां दी म्हूण मागता हांव आमी जे कोणा पासत मागता म्हूण बसयलां तांकां ह्या घडये तांच्या जिवितांत गरज आशिल्लो आधार तूं फावो कर म्हूण मागता हांव आमच्या कुटुंबांत तुज्या शांतीचो आनी पवित्रपणाचो शिवर तूं वत म्हूण मागता हांव परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणींक राखून व्हर तुजें रक्षण तांकां दी म्हूण मागता हांव आमची कुटुंबां सदांच बऱ्या शेगुणांनी आनी देण्यांनी आमची युवा जनां आनी भुरग्यांक कुटुंबान राखून व्हर म्हूण मागता हांव आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय दी म्हूण मागता हांव आमचे समस्ये तुमचो परिहार कर म्हूण मागता हांव आमचे वैयक्तीक गरजो आमी व्हडल्यान उसारयेत ह्या घडये आमची सकट मागणी जेजूच्या पांया तळ आमी भेटोवन दिवन ताणें शिकयल्ल्या मागणे भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझे खुशी सरकार जाता तसे संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार गव्यां गीत हे देवाड्या सक्रामेंता आनी देवाचो अगणीत आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या समाजाचेर मागून आमी सरपडोन प्रणिपात करया हे देवा
प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुझे पवित्रपण हर एक घडये वळखून घेवन हें पवित्रपण साकल्ले आमी आमचे जिणे भाग्यवंत करूंक आमकां प्रेरण दी. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थई मोगाच्या भावा भयणीनो, आज समेस्त सांता भक्तांचो दीस आमी आचरण करता आसतना आमकां समेस्तांक तांचे जिवीत एक आदर्श जावन आसा. मात्र न्ही, आमकांय ती जागयतात. आमचोय जागो सर्ग जावन आसा. सर्ग म्हळ्यार देवाच्या सद्रे मुखार देवाक रूप पळोवन आमी जियोवचें. आनी आमकां देवान पवित्र स्नाना वेळार मोर घाल्या आमी ताची आमी थाणे विंचून काडलेली ताची पवित्र पर्जा एक ताका साक्ष जावन ताणें मागलेली पर्जा म्हणून ताणें आमकां विंचलां. देखून आमी एकल्यांनी ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची म्हणजे ताचे गूण शेगूण आसली ताचे थंय राव जाय, ताचे थंय पाव जाय आनी ताच्या महिमेंत वांटिली जायचे म्हणून देव वाशेता. जर आमी सर्गाक वचना सर्ग संपूर्ण जायना. इट इज इनकम्प्लीट. द हेवन इज इनकम्प्लीट विथ आवर एब्सेंट. देखून आमी हर एकल्याचो अर्थ आमी हर एकल्यांनी शांतीपणाच्या त्या शिकाराक सोडूंक देवाच्या सद्रे मुखार पावोवंक आमकां आपोवणें आसा. आनी ह्या आपोवणें हर एकल्यान आमी जियोवच्या देवाची महिमा आसा. आनी आमी देवा समोर पावता आसतना देवाचें योजन आमचें थंय पूर्ण जाता. देवाचो संतोश संपूर्ण जाता. देखून आमी नास जावचें, आमी मरचें या वायट करचें, वायटाक वळो जावचें देवाक तें मेसवना. देव संतोश पावना तातूंत. आमी बाचाव जावचें, आमी ताचे समोर पावचें ही जावन आसा देवाची आशा. देखून आमी समेस्तांनी देवाच्या त्या योजनाक सरी जावन आमचें जिवीत सांता भक्तांच्या त्याच प्रेरणान आनी मेटांनी चलोवन आमकां तें भाग फावो जावच्या पासून मागया. हें बलिदान नितळ काळजान आनी पवित्रपणी भेटोवच्याक एक घडी भर आमच्या अपराधांच्या बॉक्सांनी आमी मागया.
सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव ससरून सांगता मनात चिंतन तोंडार उसरप वायट धरून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून घेवन सुद्दां संकार मरी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा लागीं विनवचो रातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोव्या. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रामूंक आनी ह्या जैता पासून तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवंत भावा भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता. सर्गितांच्या संगत आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुभाम करपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासीत सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. पयलें वाचप उगडापान पुस्तकांतलें वाचप. तेदवान दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवन देवाची मोर हातीन घेवन उदेंतलो तो उठोन येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोबमान म्हळें. नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख जडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात. आनी मोर गल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें. इस्रायलाच्या सोमेस कुळया मदले ते.
हें जातच कोणाच्यानी मेजूंक साधना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तांतूसर देसां भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तो लोक दोवे न्हेसून आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासणां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणटालो, तारान सिंहासणार बसलेल्या आमच्या देवातावन, तारान शेळयेतावन. सिंहासणा भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासणा समोर सश्टांक सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले, वयतें आशिर्वाद आनी महिमा, जणवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन. तेदवां मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, दवे दगले घालन आसात ते कोण? ते खंयतावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणंदनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात. देवाचें उतार हें. असली मनशा तुजें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेच पोरा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेच पोरा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेसकाय सगळी सर्वेच पोराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचे. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरखल दवरल्या. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेच पोरा. सर्वेच पोराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळ्ळा. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्कर नासो. खंयसर मुर्तींक आपले काळीज उबारिना तसल्यांक फावो. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेच पोरा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेच पोरा. उद्गारा उभी राहावी. सरशीन सोमेस तुमी कश्टांत येल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सर्वेच हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताजे शिस्ताचे जशी आयले तवळ तांच्या लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक भुके दादांनी ताणें येता ती कितली बागी ती दोशी जातली. दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदणी बगता ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासोत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची घटपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो. इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा. टेल मी हू इज युअर फ्रेंड एंड आय विल टेल यू हू यू आर. तुजो इश्ट कोण म्हूण सांग आनी हांव तुका सांगता तूं कोण म्हणून. पवित्र पुस्तकांत मुन्यांचें पुस्तक 12वो अध्याय 20 आनी 6 वाक्य आमकां सांगता प्रामाणीक मनीस आपल्या इश्टाक वाट दाखयता पूण नसत्यांचे साल तांकां वांकडे वाटेक लायता. आमी जाणा एक बरो इश्ट आमकां बरी वाट दाखयता. वायटाक वायट इश्ट तो नासाकून पायता. एक रैत आमी जाणा साबारपणी आयकला ही काणी. तो एक दीस रानाक वेता लांकूड कातरूंक म्हणून आनी थंयसर ताका 2 किराचीं पिलां मेळटात. आनी तो दुबळो रैत पळया मार्केटीक वऱ्यांक आयले पयशे मेळटात की पळया म्हूण तो गेलो आनी थंयसर ती किराचीं पिलां विकूंक बसलो. आनी एकलो मांस कातूरचो बुचार मोणजातींक मारन कातूरचो व्यक्ती एक पील ताच्या घरा व्हरता. ताका इल्ले पयशे दिता. आनी एक पील एकलो मटवासी ते पळयता आनी ताका पयशे दिवन ते ताच्या घरा व्हरता. थोड्या तेंपा उपरांत त्या रैताक मोण येता पळया हांवें 2 किराचीं पिलां विकल्लीं आतां तांगेर वचून ती कशीं जाल्यां आनी पळया म्हूण तूं येता आसतना थंयसर मांस कातूर तेज्या मनशाच्या घरा वता आसतना थंयसर तो कीर म्हणा लागलो धरा कातुरा वांटे घाला. धरा कातुरा वांटे घाला. म्हळ्यार ताच्या धन्यान थंयच हेरांक सांगचें आसलें मोणजाती आयल्यो धरा कातुरा आनी वांटे घाला म्हणून तो मोणजातींक कातरूंक दितालो. आनी हेंच आयकून तो किरी म्हणटालो धरा कातुरा वांटे घाला.
आनी हें आयकून त्या रयताक बें दिसलें आकाश कांय वांटे घालतात कोणा म्हूण भियान तो थंय जावन धांवलो आनी सीदा त्या आनी एका व्यक्तीक हांवें खीर दिला तो कसो आसा आपल्या म्हूण तो गेलो आनी तो वेता आसतना खीर ताका म्हणालो भायर स्वागत देवाचें बेसांव तुका स्वागत देवाचें बेसांव तुका तर एकाच आवयचें खीर 2 वर्ताना थंयसर पळोवंक मेळ्ळें कित्याक तांची इश्टागत कोणा लागीं आसा तशें जें कितें आमी पळयता जें कितें सदांच आयकता जे कोणा लागीं आमकां संबंद आसा संपर्क आसा आमी तेच परी प्रभावाक वळख जाता जावं पुरो कोणी जल्मांत टेररिस्ट जावन जल्मना या क्रिमिनल जावन जल्मना कोणी जल्मतना हर एकल्यांक भाग्यवंतपणाक आपोवणें आसा आनी एक टेररिस्ट कशें जाता तो दीस आनी रात म्हणलें बरी ताच्या दोळ्यांक ताच्या रिफ्लेक्शनाक इन्सायको मेळटा वायलन्स हेर तुका तशें करतात हेर अशें करतात हे आनी अशें केलां थंयसर बॉम्ब पडला थंयसर रगत वळचें आनी हीच हिंसा खोटेपण दाखयतात आनी ताचें मोत थंयसर तातूंत मग्न जाता आनी तोय त्या संगतीक देंवता वैमगाच्यो आमी कितें पळयता खंयच्या संगतीचो संपर्क आमकां आसा या कोणा व्यक्तीचो संपर्क आमकां आसा क्रमेण तांचे बरीच आमी करता जावं पुरो हांवें रिसंटली एक विडियो पळयलें एक भुरगो ताचे हात अशेंच घट जाल्यात आनी बोटां बागवतात ताच्या हातांत मोबायल ना जाल्यार तो मोबायल आसले बरीच हात थंयसर बोटां बागवयता आनी सगळो सकला पळोवन तो पिडेस्त जाला कित्याक म्हळ्यार दिसाचे 7-8 घंटे तो मोबायल गेम खेळटालो आनी ताचे मोबायल हातांतले काडल्यार तो मोबायल असो संपर्क ताचे वचूंक ना तो अशेंच करनासा मागीर ताका दाखतेरा लागीं आपूण येलो एडिक्शन मोबायल एडिक्शन म्हळ्यार 24 आवर्स मोबायलांत आसून वय मोबायलच जाला एका रितीन ताचें मोत सगळी ती मोबायलान काम केल्लें बरी करता पळय मगाच्यो त्या देखून जर आज आमी सांता भक्तांचे परब आचरण करता आसतना सांता भक्तांचो संपर्क आमकां आसा सांत भक्त आमचे इश्ट जावन आसात आमच्या मोगाचे जावन आसात आमी तांचे बरी जाता देखूनच पवित्र सभा आज संत भक्तांचे परब आचरण करता आसतना पयलें जावन तांचे जावन आमी प्रेरीत जावं तांचे चिंताप तांचे जिवीत आमचें करूंक आनी दुसऱ्यान पवित्र सभेंत परगटले सांत आसात आनी परगटूंक नातले जायते आसात आनी तांकांय आज पवित्र सभा विशेश मान करता आनी तांचे प्रेरण जोडटा आसतना आमकां सुमेस्तांक त्या सांतीपणाक आपयलां म्हणलें देवाचें उतर आज स्पश्ट करता माते वचो वांजेल 5 अध्याय 40 आनी 8 वाक्य म्हणटा जेजो जशें तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशें तुमी जाया संपूर्ण आनी ह्या संपूर्णपणाच्या जिविताक देवान आमकां आपयल्यांत तर मगाच्यो आमी सांता भक्तांचो दीस कित्याक करता आमी जाणाव आमी स्वातंत्र्योत्सव कित्याक आचरण करता स्वातंत्र्योत्सव कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा सगळें तें वातावरण जावं पुरो बावटो उबोवन मान करचो राष्ट्राक जावं पुरो राष्ट्र स्वातंत्र्य हाडल्या खातीर झुजिल्ल्या व्यक्तींचें जिवीत तांच्या विशयान नियाळचें तांणी कशें त्याग केला आमी ह्या राष्ट्रा खातीर राष्ट्राच्या मोगान बरो जाय राष्ट्रा खातीर त्याग करच जाय आमचें स्वातंत्र्य राखून उरच जाय असलो स्पिरीट आमचे लागीं येवच्या खातीर आमी स्वातंत्र्योत्सव आचरण करता देश परी सांता भक्तांचो दीस तांचो स्पिरीट आमचे थंय येवच्याक कशें तें जैतेवन जालें
कशें देवाच्या त्या संतोशांत आनी स्वातंत्र्यान ते वांटेली जाले आनी हे सगळें आयच्या दिसाचें वातावरण आयच्या दिसाचें चिंताप आमकां शांतीपणाक आपयता आनी आमी ती वाट धरूंक आमकां प्रेरण जावन आसा. ह्या दिसांनी इस्कॉलान स्कूल डे चलतात. स्कूल डे पयले स्पोर्ट्स डे म्हणून आसात आनी आमच्या इस्कॉलान ती परवां 15 तारखेर एक स्पोर्ट्स डे म्हणून आसा भुरग्यांक. आनी ह्या वेळार आमकां एक रिसोर्स पर्सन हांव सोदून आसलो. थोड्या लागीं विचारलें कोण स्पोर्ट्स डेक आमकां बरो रिसोर्स पर्सन, पूण सदांच अभिप्राय दिल्ली आसा ओल्ड स्टुडंट आहात पळय तुमच्या इस्कॉलाचे तांकां आपया, कित्याक तांणी जिवितांत केल्लें एचिवमेंट आतांच्या भुरग्यांक प्रेरण देखून जायते जण बऱ्या बऱ्या हुद्द्यार आसात, बरें एचिवमेंट केलां जिवितांत, तांकां आपया. आनी तांणी थंयसर भुरग्यांक मेळटा आसतना भुरग्यां लागीं उलयता आसतना तांच्याच इस्कॉलान शिकुल्लो आनी तें इस्कॉलाकी नांव आनी भुरग्यांक प्रेरण एका लेखान वय. आज आमकां रिसोर्स पर्सन सुचचें जाल्यार आयच्या दिसा खातीर खंडीत जावन आमच्या मोगाचे सांतासा जावं पुरो सांत जुआंव पौल II, मदर तेरेसा आमच्याच काळाची ती, आमच्याच मदलीं सिस्टर राणी मारिया आमच्याच मदलीं ती, आमच्याच गांवची. आनी तांकां तें साध्य जालां जाल्यार आमकां समेस्तां की तें साध्य म्हणलें तांचें जिवीत दाखयता. देखून सा आगोस्तीन केदाळे म्हणटालो ही ऑर शी कॅन बी ए सेंट देन वाय कांट आय. ही ऑर शी कॅन बी ए सेंट देन वाय कांट आय. तो या ती एक सांतीन जाल्या जाल्यार हांवें कित्याक जावंक नजो. आनी हें सवाल ताका एक दीस त्याच संतीपणाक तो सोडूंक कारण जाता. देवान आमकां कित्याक रचलां, ताणें आमकां रचलां कित्याक आमच्या जिविताचो शेवट कितें आमी दोतोनीन शिकता. देवान आमकां रचलां कित्याक ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे सांगाता सूख भोगूंक. वय मोगाचे न्हू आमकां हर एकल्या की देवान आपयलां, देवान रचलां. बेस्टेंस आमच्या जिवितांत खेळोंक न्ही, या ताका आमची सेवकांची गरज आसा ताची सेवा करूंक देखून आमकां रचलां, ह्या खातीर रचूं ना. देखून ताका पदवी आसा रचची देखून आमकां रचलां ताणी ना, ह्या खातीर देवान रचूं ना. देवान रचलां जाल्यार एकच उद्देश आमी ताच्या महिमेंत वांटेली जाय. आमच्या खातीर आमचे सांगता खेळच्या खातीर ताणें आमकां रचूं ना. बगार आमी ताच्या महिमेंत वांटेली जाय ह्या खातीर ताच्याच गुणांनी ताच्याच शेगुणांनी ताणें आमकां रचलां. ताचे सारकें आनी स्वरूप ताणें आमकां दिलां. तर मोगाचे न्हू देवाचें सारकें आनी स्वरूप म्हणजे देवाचे गूण, ताच्या पवित्रपणाचो वांटो, ताच्या बोगसाण्याचो वांटो, ताच्या मोगाचो वांटो ताणें आमकां दिला. आनी आमी ताचे सरची वचून पावो जाय म्हणल्या खातीर ताणें ताच्या सारक्या आनी स्वरुपाचे आमकां रचल्यांत. तर आमकां हर एकल्यांकी एक आपोवणें वर्तें आपोवणें आसा आनी ताचें तें मात्र हें आपोवणें संपूर्ण जाता. दुसरें खंयसरी आमच्या जिविताक खरो संतोश, तृप्ती या फुलफिलमेंट म्हणटात आमकां मेळूंक साध्य ना. देवा तें मात्र देखून सांत अगोस्तीन म्हणटा आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस until they rest in thee. आमच्या काळजांक आमच्या आत्म्या विशीं ना सोम्या तुजे थंय पावता वरेक. देखून आमी सोम्या थंय पावूंक आमची आशा आमची अत्रेग आमच्या काळजांत आसात. देखून भावार्थाच्या सतमंत मागण्यांत आमी उसारता भक्तांचो एकतार फुडेचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमी आमच्या सतपंथ मागण्यांत आमी उसारता. आमी जाणां सांत भक्त ते भक्तांचो एकता देवा सांगाता एकवटांत आसात. सांगाताच आमी तांच्या संपर्कांत आसा. तांच्या संपर्कांत म्हळ्यार वी कम्युनिकेट विथ देम, दे एचिव्ड कम्युनियन विथ गॉड.
ते देवा थंय एकवटून आसात पूण आमी संता भक्ता लागीं संबंध दवरना आसाव त्या संबंधांत आसाव जावंक पुरो आमच्याच मोगाचे मनीस थंयसर आसूं पुरो आमच्या सुकुटमाचे मनीस आसूं पुरो आनी ते आमचे पसत मागतात आनी आमी तांची मजत मागता देखून संता भक्तांक आनी मोरये मायक आमी आराधन करिनाव आराधन करचें देवाक मात्र संता भक्तांची मजत मागची तांचे मागणे आमकां गरज आसा तांचे जिवीत आमकां प्रेरण जावन आसा देखून आमी त्या संपर्कांत तांचे संगत आसाव आनी वो संपर्क कशें साध्य वो संपर्क खंय कले माट मंत्रां केल्यार मेळटा गी ह्या मंत्रवादी सांगात ताचे लागीं गेल्यार मेळटा गी आनी खंय गेल्यार मेळटा गी ना वो संपर्क मेळचो जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र हेर कोणाय थंय सांता भक्तांचो संबंध आमकां मेळना जेजू क्रिस्ता थंय कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय जेजूच्या मरणा वेळार देवाळाचो पडदो 2 वांटे जालो आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले जेजू क्रिस्त थंय मात्र पुनर्जिवंतपण जेजू क्रिस्त थंय मात्र ती सोडवून ते संतेपणाच्या शिकाराक पावूंक साध्य देखून जेजू क्रिस्त आमकां मात्र आमच्या भावा भयणी थंय आनी प्रत्येक जावन सरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी थंय आनी संता भक्तां थंय संबंध दवरूंक साध्य देखून आमी तांचो मागण्याचो आदार मागता आसतना हे आमकां साध्य घे तांच्या सांगाता पावूंक आमकां साध्य घे खंडीत जावन साध्य कित्याक एक सांत तांच्या फाटल्या जिवितांत तेय पातकी जावन आसले आनी एका पातक्याक त्या संतेपणाच्या शिखरा पावूंक वाट आसा अवकाश आसा म्हणलें तांचें जिवीत आमकां दाखोवन दिता आनी त्या शिवाय देवान तें साध्य म्हूण आमकां दाखोवन दिलां ह्या खातीर 8 बागींची शिकवण आमकां दिल्या ह्या खातीर सक्रामेंत दिल्यात ह्या खातीर ताजे उपादेश आमकां दिला ह्या खातीर देवाचें उतर आमकां दिलां हें साध्य म्हणल्या खातीर देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी थंयसर आयकलें सांजू हांव एक दर्शन देखता थंयसर इस्रायलच्या कुळ्यां मदले 1,40,000 आनी 4,500 लोक देवाचे मोर घाल्ले थंयसर आसात म्हणून असो अर्थ कितें मोगाचें न्हू तितले जण मात्र बचाव जाल्यात गी ना थोडे पंगडाचे शिकयतात सूख शिकयता इतले जण मात्र बचाव जावंक उरल्यांक बचाविना म्हूण तशें न्ही 12 जणां 12 कुळयांचे 12,000 ताचो अर्थ लेख मितना उरलो जेजून म्हळें 770 पटी बक्षीस म्हळें पळय 12चे 12,000 12 धाकटो संख्या म्हणटा ह्या नंबर पूण 1000 म्हळ्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे लेख मितनातले 1000 आनी 12,000 म्हळ्यार थंयसर 12,000चे 12 12,000 इंटू 12 1,40,004 अशें ताचो अर्थ लेख मितनातलो जोमो आनी थंयसर त्या वाचपांत उल्लेख आसा विविध भासांचो लोक आसा विविध गांवचो लोक आसा विविध कुळयेचो लोक आसा पूण सक्कडी सोम्यातें आसात जे कोण सोम्यातें संपर्कांत आसा संबंदांत आसात तांकां सगळ्यांक सोम्याच्या जिवितांत वांटो आसा म्हणलें हें देवाचें उतर आमकां सांगता तर आमकांय तातूंत वांटो आसा आमचीं नांवां थंयसर आसात आमचेरय मोर घाल्या पवित्र स्नाना वेळार आमकां तो जागो देवान आमणात कर दवरला तर त्या जोम्यांत लेख मितनातलो जोमो आमकां मात्र पूण देवाक लेख आसा देवाक एक व्यक्तीक तो नांवान वळखता देखून तो जागो आमकां एकल्यांकी आसा म्हणलें दाखोवन दिता आसतना ती 8 बागींची शिकवण त्या वाटेक आमकां खरेंच संतेपणाच्या शिखरा पायता म्हणल्यार जेजू आज आमकां आमचे मुखार 8 बागींची शिकवण दवरता आपूण दुर्बळो म्हूण जाणा आसा तो कितलो बागी ताचो अर्थ कितें मोगाचो न्हू दुर्बळो म्हळ्यार देवाची गरज आसलो ह्या संवसारी म्हाका ग्रेस्तकाय आसल्यार पुरो म्हाका आस्तपदीक आसल्यार पुरो म्हाका देवाची गरज ना
असल्या मनोभावांनी म्हजे लागीं कसलेय ग्रेस्तकाय आसूं पुरो, कसलेय शिकाप आसूं पुरो, कसले आस्तपदीक आसूं पुरो, पूण हांव दुर्बळ देवा विणे हांव रितो म्हजे बरी जिवंक साध्य ना. आनी एका अर्थान गॉड सेंटर्ड लायफ, नॉट वर्ल्ड सेंटर्ड, नॉट सेल्फ सेंटर्ड, देव केंद्रीत जिवीत, हें जिवीत खरेंच बागी जिवीत म्हणटा जेजू. आनी रुदान करतात ती बागी, रुदान करचें म्हळ्यार सदां रडोन ती कुरवण आसची पळय, रडोन आसची ती बागी म्हणना जेजू. ती न्ही, रुदान करतात म्हळ्यार सोम्याच्या कुर्सांत वांटेली जावची. सोम्यान म्हळें बापा साध्य जालें, ही काळस म्हजे वयली निवार बगार, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. ताकाय कळवळे बगले, मदर तेरेसा कळवळे बगले. लोक कश्टात आसतना थंयसर कोडाच्या पिडेंत, येर पिडेंत, अनाथ गरीब कश्टातात तिचें काळीज रडलें. सा मोनिका आपलो पूत सा आगोस्तीन वाट सुकता आसतना ती रडली. 15 वर्सां रडोन तिणें मागलें बाचाव्या खातीर पुताच्या. जायते संत भक्त आसात तांकां मस्त कश्ट आसले, संतोशान ताणें स्विकार केले. खंयचे कश्ट जैतोरोंक जावनात, त्या कश्ट ताणें संतोशान स्विकार केले. रुदान करचें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या कुर्सांत आमी वांटेली जावचें, आनी तें वांटेलीपण आमचें बागी जिवीत जावन आसा. सादी बळी कितली बागी म्हणजे देवाचो गूण आमचे थंय. देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. देवाचो गूण खालतेपण, कित्याक म्हज्या वरनी व्हडलो म्हजो रचणार आसा म्हणलें वळखुचें. देवाचो गूण म्हजे थंय, देवाचें मिसांव म्हजे थंय. देवाची खुशी करूंक बूक येतात आनी ताणें ती कितली बागी. देवाची वाट आमी विसरून काडची, देवाची वाट म्हजे थंय. देवाच्या कुशेक हांव विधेय जाता, देवाच्या वाटेन हांव चलतां. दया दाखयता ती कितली बागी म्हणजे देवाचें काळीज, कंपॅशनेट हार्ट. देवाचें काळीज कदाळे दयाळ्यान भरलेलें, देखून देवाचें काळीज म्हजे थंय. नितळ मनाची कितली बागी, देवाचें मन म्हजे थंय. एका रितीन देवाक नेसुल्लो व्यक्ती, देवाचें चिंताप, देवाचें काळीज, देवाचें मन, देवाचें मिसांव वेंगुल्लो व्यक्ती जावन आसा, बागी म्हणटा देवाचें उदाहरण. आनी हें करतात गॉड सेंटर्ड मॅन, देवाक केंद्रीकृत, देवाकच नेसुल्लो व्यक्ती बागी म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. तर आज ह्या दोंगरार पवित्रपणाचो थाळो आमकां आयकत आसतना, सोम्याचो मोगाचो उजो हांगासर पेटता आसतना, आज आमकांय थाळो आयकूंक जाय. मोइजेक आयकल्लो तो, ही सुवात पवित्र, तुजो वानो काड आनी नमस्कार कर, आराधन कर. तर मोगाचे न्हू, आमच्या पवित्रपणाक कसल्यो वानो आमी निकळोन पयस दवरी सय. जावंक पुरो आमच्या रागाचें, द्वेशाचें, फरीकपणाचें जिवीत, जावंक पुरो थाळण्यांक वडण्यांक बली जाल्लें जिवीत आमी केन्ना सांडटाव आनी देवाक नेसताव. आमचें जिवीत एक दीस त्याच शांतीपणाच्या शिखराक वचून पावतलें. देखून सांत, दे आर नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल, दे आर ऑर्डिनरी पीपल लिव्ड इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे. सामान्य व्यक्ती असामान्य रितीन जियेले, असामान्य देवाच्या मोगान जियेले. आमी सामान्य व्यक्ती असामान्य देवाचो मोग आमचे ते आसता, असामान्य जिवीत आमचे ते जाता आसतना, म्हणजे संवसाराच्या चिंतपाक विरोध. कोणाक दुबळीकायेन जिवंक जाय, कोणाक कश्ट जाय जेजूचे, कोणाक ते उमकळचो एक सुरो उमकळटा कुर्सार, कोणाक जाय ते इतलो अस्कत देव, कोणाक जाय तो संवसाराक नाका. पूण सर्गी आपलें जिवीत खंयचो नासलो व्यक्ती त्या कुर्साक मान करता, त्या कुर्साचे ग्रेस्तकाय वळखता, त्या सोम्याच्या कश्टांचो मिस्तेर तो समजता. तर मोगाचे न्हू, देवाची वाट आमी आमची करूंक आनी आमच्या वाटेक आमी ती आदेवस मागून ती जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिवंक आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता आसतना आमी एक दीस त्या संता भक्तांच्या जोम्यांत देवाक रूप मेळूंक,
देवाक रूप रूप अर्सूंक आमकां फावो जावं हांगासर भावार्थान आमी देवाक अर्चितांव सर्गाराजान भावार्थ आमचो सोमता थंयसर संपूर्ण संतोष संपूर्ण सूख संपूर्ण जिवीत आमकां राखून आसा आनी ह्या जिवितांत एक दीस आमी त्या जोम्यांत भागीदार जावच्याक आमच्या देवाक अर्सूंचे बाग आमकां फावो जावच्याक आमचें जिवीत परत शांतीपणाच्या त्या वाटेक आमी समर्पण करया आमेन. सत्पंथान देवाक सरपदवेदना बापा सर्गाने प्रथमेच्या रसराक आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्या पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र रत्नावली गर्भेत समोरलो ओंकार वयता जल्मलो पोंस पिलाताने कौसुसले ताका गुसा चढलो तो मेलो आनी ताका मेके पेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामन्याक कबरतो जिवन जालो सर्गार सोडलो सरपदवेदार देवा बापाचे उजव्या बसला थंय दावची वेळे मेल्यांचे बडसबी करूं येतलो सत्मंता पवित्र रत्न्या कदोलीक पवित्र सपे भक्तांचो यादगार पातळी बक्षणे कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन. बाबा भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या नियाक्या पवित्रच्या देवा सरस्वती म्हणून घेऊ. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणाणी पुणा जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैते वंत केलें आनी आमची वेताक पावयलें. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनादी करतात म्हणून आमी सत्मंताव आनी तांचे पसो तुका दिन वाचून वो याज्ञ तुका समर्पिताव. तांचे विनवणेन ह्या याज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळां बरी जावं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उभार उब्या आमीन. सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोव्या सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसूं. आमचे आवयचो सर्गींच्या जेरुसल्याचो आस करता आमी उत्सवाचो दाबाजो थंय महिमे पावलेल्या आमच्या भाव भयणींचो सासनाक आसता वाकाणेचो थाळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोष पोवी साबेसो. आमी तुजी आसक्त वाडसुरें भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडाचो लोण वेतांव ती आदराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभावी आवयच्या गोपांत पावोवंक शिकी फुडें सरतांव धांवा धांवी आनी सोमेस्त तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायतांव. सर्गाने सोमसा
करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समारपूंची तेच पर्यंतच्या वांजत आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळटा तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात बाबार्थ सोगट परगटोवया आम्ही संभ्रमता तुझे कोण जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात आम्ही अद्वैता तुझ्या येण्यात आम्ही अद्वैता बापा जेजूच्या मरणाचो पुणाचे वंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वची वेदाचो उंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अकी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनः जिवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेइस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेइस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरे देवाचे मे संगाती सांजोजे तिचो पोती भगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान तुमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत्वेधार पापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सकयच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशें स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां वगत आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागणे आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भुरभुशानात रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळते सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवटके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपणान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसो माया मुगस गुर्तू जावन एकामेका क्रिस्ताची शांती पासारया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती
ह्या शेळीच्या जेवणाका पोवणे मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर तेंबा म्हाका फोवना पूण तुज्या कास्त्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त जी. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवे तुझे अजापवंत पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोष बरेत काळजान आमी वंदिता. सर्गार आमकां शेवन रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाडसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुझ्या मोगान दिसान दीस अदेक वाडोवन दिसान दीस अदेक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या महिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. दाबाजीक आशिर्वाद घेवच्या तकल्यो बागया. सगळ्या संता भक्तांची आज आमी परब संभ्रामता. तांची महिमा आनी संतोष जो देवा तावनूच येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. संत भक्तांच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटोवं तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या आनी पेल्याचे साखरे तुमचे काळीज आनी मन लावंक
तुमकां खटाय मेळ्ळो. आमेन. सर्गींच्या वैभवाक आपले भुरगीं पावली देखून देवाचे पवित्र सभानंद बरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा, मागीर जो पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तूं जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बगसून जियो आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर देवाक पात्रोन सता मुखांतर जेजू मुखांतर घां दिवया. आमकां बरी भलायकी संतोश समाधान दिसपडतो ग्रास सर वायटांतले विघ्नांतले उगडांतले अनवरांतले मारणांतीक पिडेंतले देवान आमकां राखोवन व्हेला. आमच्या कुटुंबान सन समाधान बरें काम मागले आमकां सर्व दिला. ते सर्वाचो उपकार भोवड्या. 8 वर्सां उपरांत एका काजारी जोड्याक हांगासर नवें कर्ण मागून भुरग्यांचें देणें फोव केल्ल्या खातीर ती देवाक अर्गां दितात. एकल्या बरें काम फोव केल्ल्याक अर्गां दितात. एकल्या बरें काम मेळून कटारान सेटल जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितात. प्रार्थुया. भोवका कुळदारा बापा, बगीव जुवां पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासून तेज्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिता. ताजे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फोव केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे परी बगीवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. जुवां पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ही बगीवन जुवां पावल दुसऱ्या पवी सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन
तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान मरण बरो गवडी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळूराक आयलोय आज आमी तुजी भक्ती काम आमची खावती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जीव आमकां कुमक कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसयल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन व्हडा भावार्थान बरवशान ह्या पुंतळाक आमी आयल्या ह्या घडये आमची सर्व मागणी विणवण्यो गरजो ते सावा आमच्या पात्रोन जो आमकां दुसऱ्या मुखांतर जेजू बापाक भेटोवन दिवया आमच्या सुबऱ्या भलायके खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका साद्यां खातीर परगांवान वावर करतल्यां पासत भुरगीं युवा जाणां पासत पिडेस्त भाव भयणी पासत आतां आमी मागया मुंबयच्या एका स्त्रियेक पाटीच्या कणाच्या कठीण दुखीतान गुण करच्याक एकल्याचे पांयाचे आनी पेंकडाची दुगूण जावं दोळ्यांची दिश्ट संपूर्ण पाटी मेळच्या एकल्याचो बरो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या दवेन शिकच्या भुरग्यांक शिकिल्ले मतींत उरच्याक दुवेन आवयचे कश्ट समजून तिच्या लागीं उलोवंक तिका पळोवंक पुताक चार जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो करूंक घरान समाधान आसें परगांवांतल्या दोगांक काम मेळच्या परगांवांत एकलो कश्ट आसल्यार बरें काम करून थंयसर रावच्याक कुटुंबांतल्या हर एकल्या बरी भलायकी मेळच्या जायत्या तेंपाची शेळगूण जावच्या एकल्या बरें काम मेळच्या दोगां जाणांचो जागो विकून वेच्या कुटुंबांत समाधान आसचें पासत एकल्याचे हाताचें बोट ऑपरेशन आसतना गूण जावच्या एकल्याचो पांयाचें बोट गूण जावच्या एकल्याचो जागो बेगीन नांवार जावच्या एकल्याचें बेळें नश्ट जायनातल्या बरी राखच्याक एकल्या बरें काम मेळो एकल्याचो केसोळी गूण जावं कुटुंबाच्या बरी भलायकी मेळच्या एकल्याक बांयंत बरें उदक मेळच्या एका स्त्री बेगीनच बरें काम मेळच्या एकल्या ताजें शिकप बऱ्या तरान शिकोवंक आदार मेळच्या एकल्या बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळच्या घरचें लोन संपूर्ण फारीक जावच्या एकल्या दिल्ले पयशे उडासन पाटीं दिवच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या तेगांची पांयाच्या गांठीची दुगूण जावच्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या एकल्या दादल्याची हरण्याची पिडा संपूर्ण गूण जावच्या एकल्याक दिल्ले पयशे ताणें उडासान फाटीं दिवच्या एका जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावं कुटुंबांत शांत समाधान आसच्याक आनी कुटुंबांतले समस्ये परिहार जावच्या एकल्याचो पांय दुगूण जावच्या शेअर सर्टिफिकेटीचें काम बेगीन जावच्या दोगां जोड्यांनी माया मोगान सांगाता जियोवच्या तूं आमकां पाव येवकारिस्तोचो आमकां कोरोमोक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माय आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मोरये कृपेन भरलेले समतीचे संगता आश्रयामित तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगसीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो तान सदां सर्वता पिडेस्तंचेर आशिर्वाद ह्या घडये संता कडेन आमी मागया आमची सर पिडा शिडा दुखी जेजू मुखांतर गूण करून दी सर आमच्या पिडेस्त कुटुंबांतल्या समाजांतल्या आस्पत्रेंत आसच्या ऑपरेशन आसच्या तशेंच आश्रयांनी आसता जायते पिडेस्त भाव भयणी आसात ओळतात मरणांतीक पिडेन कश्ट जातात हे सर्वां खातीर ह्या घडये पात्रोना लागीं विनंती करया सोम्याचे नांव आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारी फासर तांच्या पिडेस्ता कष्टां दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी गूण केली तेच बरी तुजो सेवाक भगेवन सांजोवपा दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुजे परचेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विणवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडां गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी
कश्टांतले विघ्नांतल्या नेनवरांतले आमकां निवार आमचे सर्विणोवनी आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो. भगवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताजी महिमा आनी संतोष देवाथावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. आमेन. भगवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतले तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. अल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणे जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक आमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो. आमेन. आतां जेवण आनी मुर्दोम दिल्ल्यांक हेचे प्रधान याजक मानाच्या वाती वांटतले. हेचें जेवण धान जावन दिलें एक भक्तीक मुंबय मुर्दोम दिल्यात बेबी क्लिओ गुडिनो ताच्या पयल्या जल्मा दिसा संदर्भी वेलांकनी वाडो आयडा वास फातिमा दुसरो वाडो लिल्ली पायस सान पावल वाडो क्लॅरा बर्बोसा पलडका निहाल आनी विशाल वास विराजपेट क्लिफर्ड सोनिया पिंटो बेंगलोर बाबा क्लिंटन पिंटो बेंगलोर देवादीन बाप हेनरी माचादो अजत्म्या दिवनशेका बिमानीन सांजुजे वाडो ग्रेशन मेंडोन्स आनी कुटुंबांतल्या सर्व आल्मा पासत सेलिन रोड्रिगस सांजुजे वाडो विवियन आनी जोस्पिन डिसोजा 25 वर्सांच्या काजरी जिबले वा संदर्भी मुंबई सुनील जॉस्लिन क्रॉस तामोगार्नाड टेरेन्स अन्ना डिसोजा अबुधाबी नाथल फेर्नांडीस सांजुजे वाडो नाथल फेर्नांडीस आजुजे वाडो स्टेला रोड्रिगस फ्रांसीस पयलो वाडो स्टेला रोड्रिगस फ्रांसीस पयलो वाडो लुसी नजरेत जेजूच्या पुवीत काळजो वाडो समंथा रेन्सन डिसोजा नित्याधार वाडो जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आधार दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संजो आमकां दुसऱ्याच्या आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मगचरो आज आमचे सभे आसात मनादीक बाप संतोष लोबो विगार कांटी फळला फिरगज येदोळस जायत्या फिरगजांनी सेवा दिल्या हाच्या आदीं कासरगोडांत 6 वर्सां विगार जावन भोव अर्थाबरीत मायमोगाची सेवा तांणी भेटयल्या. म्हजे ते सांगाती याजक जावन आसात आपतो मित्र मागण्याचे याजक क्रियात्मक चिंतपी आनी समाज सेवेंत उखल्लेलो हात आज भोव अपुरबायेन ही सगळी रीत आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान आनी भोव अर्थाबरीत प्रसंग संत भक्तांच्या परबे दिसा ताणें दिला. जमलेल्या सर्व भक्तिकांच्या तर्फेन म्हज्या तर्फेन काळजान तावन हांव बाप संतोष लोबो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसावांत आमी बरें मागता पात्रोन संजो पॉल दुसऱ्याची आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मिसावाचेर मागता. Servang serman
tumbagi von Morieso von Juan Paulus Santo aduni talanto Ternadianto apurba Yeso Urmaktum badrasro Servang serman walo Ternadianto apurba Yeso Urmaktum badrasro Servang serman walo Puthasowe Amkar Moria Shirba Devamka Bhagwan Sanzuam Paul Dusria Amavasod Nadikar Bhagwan Kusucha Kurve Varam Kam Chedeva Am Chandasmanan Apache Putachani Poidat Machanavi Amen Amen.